आज श्री रामनवमी संबंध देशभर मोठ्या उत्साहान साजरा जाता। तशीच आमचे भाटले राम मंदिर जेका 150 वर्सांचो इतिहास आसा, 150 वर्सां पयलींचे सगळ्यांत जुने देवूळ हें। आनी ह्या खेपेक म्हाका ही आज रामनवमी करपाचो म्हाका मान मेळ्ळो आनी सगळ्यांक हांव लोकांक आज रामनवमीची परबी दिता। आज आमी हांगासर आतांच जल्म जाला प्रभू श्रीरामाचो, मागीर आरती आसा, मागीर आमचे महाप्रसाद आसा, सांजची पालखी आसा, किर्तन आसा, फाल्यां सकाळीं सत्यनारायण पुजा आसा आनी 2 नाटकां आसा। असो भरगतचो प्रोग्राम हांगा भाटल्यान ह्या रामनवमीच्या निमित्तान हांगा आमी साजरो करता। सगळ्यांक आज रामनवमीची सगळ्या गोंयभर लोकांक सगळ्यांक उनवणीत परबी, सगळ्या उत्सवान ही सगळे कडेन ही साजरी जाता। तेन्ना असोच हो एकोपा सदांच हो दवरचो अशेंच हांव सगळ्या देवा कडेन मागता।